कुळ मुणकार कायद्याचेर मंत्र्यांक वता वता थंय जापो विचारप सुरू जाला. सोमारा गोंय मुक्ती दिसाच्या कार्यक्रमाकूच एकट्यान पंचायत मंत्री आर्लेकाराक जाप विचारली. मंगळारा केरी तेरेखोल नव्या पंचायत घराचे उक्तावण केल्ले कडेन मुख्यमंत्री पार्सेकाराचेरूय तोच प्रसंग आयलो. थंय पंचायत मंत्री आर्लेकारूय आशिल्लो. जातकूच उलोवया म्हणून तरी तूं उलयता हाज्या वयल्यान तुजी लेवल कळटा कितें आसा ती. हय मरे हय, पुरो बस विशय सोंपलो. शिस्त तुजी ना, शिस्त तुका सभेची कळना. हो जालो सोमारचो आर्लेकाराचो प्रसंग. आता मंगळाराचो प्रसंग पळयात. पूण कूळ मुनकाराचे हे पळय तुम्ही कितें केल्यात, गरीबाचो हटाव केल्यात तुम्ही. हांव सांगता तुमकां लँड रिफॉर्म जे तुम्ही केलेले ते लँड रिफॉर्म तुम्ही तुमच्या हितून घातलेले. टेनन्सी ऍक्ट तुम्ही डिस्ट्रॉय केल्यात. हांव तुमकां सांगता गरीब टेनन्सी ऍक्ट जो तुम्ही सुधारणा केल्या चुकीची केल्या हांव सांगता तुमकां. आणि गरीब 80-90% कूळ मुणकार गोंयान आसा तांकां तुम्ही कोर्टान धाडल्यात, हायकोर्टाक गेल्यात लोक उगडास तर हेचे. आणि तुम्ही ह्याचेर तर फाटींग घेयनात जाल्यार तुमचे आमी हे करता. हे तुम्ही सगळे बरें केल्यात पूण हे एकूच वायट केल्यात. होय कितें होय केल्यात. कितें केलां? नाईन्थ अमेंडमेंट केल्यात. अरे 2000 अमेंडमेंट करूंक ना. 9th अमेंडमेंट केल्यात तुम्ही. लक्ष्मीकांत सर तुम आगे बढ़ो. लक्ष्मीकांत सर तुम आगे बढ़ो. तुम्ही कव्हर केल्यात. 90% गोंयान बहुजन समाजाचे पोलीस आहात. भाऊ साहेब हांव फ्रीडम फायटरान सुद्धा काम केला. बहुजन साहेब बांदोडकरा बरोबर हांवें काम केला. पयलो हांव पोलिंग एजंट भाऊ साहेबाचो. भाऊ साहेबाचो हांव पोलिंग एजंट पयलो 13 सालान. आणि भाऊ साहेब पासत हांव मोलतलो. उगडास कर मुखेलमंत्री सांगता की एग्रीकल्चर टेनन्सी ऍक्ट अमेंडमेंट करूंक ना म्हणून. जाल्यार तेणे म्हाजे लागीं येवन बसचें. 9th अमेंडमेंट केला 2014. आणि कितें केल्या सगळ्यो केसी काडून कोर्टान धाडल्यात. आणि कोर्टांतल्यो केसी आतां आमकां हायकोर्टान वचोंक धाडल्यात सगळ्या गोंयच्या लोकांक. म्हणजे ताका कितें करूंक जाय, ताका फकत ह्या कूळ आनी मुणकाराचो सत्यानाश करूंक जाय ह्या सीएमाक आनी पर्रीकाराक. ह्या पर्रीकारान आनी त्या नाटकर्णीन ह्या दोगांयनी मेळून हे अमेंडमेंट केला. कुळांक विचार पाचार करिनासतना अमेंडमेंट केलेले आहा. मुणकारांक विचार पाचार करिनासतना हे अमेंडमेंट केलेले आहा. आणि ह्यो असल्या मनशान ह्या कावार करून उडोवंक जाय. त्या उपरांत पार्सेकार पणजे आयलो आणि पणजे येवन ताणें कुळ कायद्याचेर मिडियाक जाप दिली. कुळ कायद्याचेर सरकार मारते घेवपाची तयारी करता, मात आतां न्ही. रिव्ह्यू खंय इलेक्शन जाले उपरांत. परतूय बीजेपीच येतली म्हूण तो गृहीत धरून आसा. इवन त्या वेळार ज्या वेळार ही गजाल म्हणजे हे सनसेट क्लॉज आणि हांगा व्हरप खंय व्हरप कोर्टान व्हरप हे विधानसभेत चर्चा जावन जाल्ले. चर्चेची हांव तेन्ना मुख्यमंत्री नासलो पूण हांवें आयकल्ली आनी म्हाका रिकॉल करता ती गजाल की गोंय मुक्त जावन हो कायदो जालो आनी ताच्या नंतर आज 40-45 वर्सां जालीं. फक्त उताराचेर नांवां चडलीं, जमनी मालकी जाल्योच ना म्हणून. आतां कोर्टांत धाडपाक सुरू जाल्या उपरांत मागीर लोकांचे जे प्रत्यक्ष जांकां बाबड्यांक भोगता तांच्या कडल्यान लक्षांत आयलें की थोडो प्रॉब्लेम जाता म्हणून थंय. एक म्हणजे सगळ्यो कोर्टांत ट्रान्सफर जावपाक 1 वर्स गेलें. तो पर्यंत हांव मुख्यमंत्री जाल्लो. त्यामुळे म्हाजे कडेन जेन्ना विशय आयलो तेन्ना हांवें म्हटलें सनसेट क्लॉज काडून उडोवया, कारण वर्स हेतूनच सोंपलें म्हणून. म्हणजे सनसेट क्लॉज काडून उडयलो. दुसरी गजाल मागीर येवंक लागली मागणी कोर्टानसून परत रोखडे हाड. हांवें म्हटलें हे पळय जर सगळो ट्रान्सफर जावपाक जर 1 वर्स लागला आनी आतां सगळ्यो पावल्यो आनी लगेच परत जर त्यो रिवर्स हाडपाक लागल्यो जाल्यार हें इट वील बी अ फ्युटायल एक्झरसायज आनी पिशेपणां जातली. त्यामुळे गेल्यो न्ही आतां. त्यामुळे 1 वर्सभर पळोवया. आनी वर्सभर पळोवन आतां सादारणपणे वर्सभर बीन जालां. पूण म्हाका दिसता आतां लगेच 8 दिसांत 15 दिसांत इलेक्शन्स घोशीत जातली. त्यामुळे जब्ब करून ताचेर पॉलिटिकल बेनिफीट घेतलो पार्टीन हें कित्याक? वी आर ओपन.
इलेक्शन जातकीर ताचेर निर्णय घेवचो. ह्या 8 दिसांत 15 दिसांत हो विशय जावचो ना. बट आय एम फेवरींग इट. म्हाका एज ऑफ नाव म्हाका जो ट्रेंड दिसता तें परत हाडप हें योग्य जातलें अशें म्हाका दिसता. म्हाका दिसता इलेक्शन नंतर करुया, आमीच आसतले, कांय काळजी करनाका. एके वटेन शिक्षण माध्यमाचेर सुरक्षा मंच आनी आतां कूळ कायद्याचेर कुळा. इलेक्शन लागीं पावता तशें दर एकलो आपलो इशू तापोवंक लागला. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार, विलास आरोलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीश कुंकळेकार.